येवकार हांव जवाहर सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स। लोकांचे योरे म्हाज्या मागल्या, बागाचे रस्ते उदका पोना गेल्या, पर्यटकांच्या येवकाराक फोंडकुलांनी काडल्यात तकल्यो वयर। गोंयांत आयज राती कडेन घसघसून पडटलो पावस, 11 आनी 12 वेरे लायतलो हजेरी, हवामान खात्याचो अदमास। बागांतले रस्ते परत बातमेचो विशय जाल्यात। शुक्रारा आनी एके कडेन रस्तो नेमलो, तशी ह्या रस्त्यार येरादारी चालूच आसता, देखून रस्तो खूपच व्यस्त आसता आनी आतां तर पर्यटक गोंयांत येवपाक सुरवात जाल्या। बागांत सद्याक तरी नेमलेले रस्ते तेंच्या येवकाराक तयार रावल्यात। रस्तो नेमपाची घडणूक कितें पयलेच फावट घडल्या अशें ना। सिवरेज पायपलायनीच्या कामाक लागून रस्तो सदांच फोडलेलो पळोवपाक मेळटा। अंदूच्या पयल्या पावसांत कळंगूट बागा दर्यादेगावयलो रस्तो सुवातेचेर नेमलो। कांय कडेन पायपलायनी फुटल्यो, लोक उदकाक पादेशीर जाले। आतां दुसरे कडेन चिखल जाला। लोकांक फोंड आसात हें कळचें म्हणून लोकांनी झाडां लायल्यात, पूण फोंड वाडतच चल्ला। हाचेर थळावो आमदार मायकलाक गोवा 365 उजरोवन काडिल्लो। ताणें सांगलें, हें कित्याक घडटा तें खबर आसा, पूण ताचे कडेन ताचो उपाय नासलो। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार। आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो बातम्यो। कालच्या उटंगराच्या पावसाक लागून पारोडेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हायस्कुलाची राखणे वणत कोसळ्ळी। ही वणत बांदून काडपा खातीर स्कुला कडेन पयसो ना, देखून सरकारान ती बांदून दिवची, हायस्कुलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागला। काल बरोच पावस झडलो, तेका लागून संरक्षण वणटीचे कडेन जमनीक वेरो गेल्यात। आनीक पावस पडलो जाल्यार स्कुलाक मार बसपाक शकता, तेन्ना संबंदीत यंत्रणेन येवन पळोवणी करची आनी राखणे वणत बांदून दिवची, अशी मागणी तांणी केल्या। पोरचे दिसाक हांवें केन्नाच इतलो पावस पडूंक ना इतलो पावस पडटा म्हूण पाड्डे आमच्या गांवांत, आनी भरपूर पावस म्हणजे भरपूर पावस। आनी ते दिसाक रातीक ती घडणी घडल्या हांगासर। आनी कालच्या दिसाक आमी पळयल्यार टोटल डॅमेज जाल्लें आसा, आनी अनिलान आनी हेडमिस्ट्रान सांगलां ते भाशेन क्रॅक्स बी आयिल्ले आसात, आनी पळोवन आमकां सारको शॉक जाल्लो आसा। सो my humble appeal to the government and the education minister, please come and inspect and do the needful, please. आमकडे इतलो फंड ना इस्कॉलाक आनी इतलो लोकां कडेन दिवपाक असले परिस्थितीन जावचे ना। सो हंबल रिक्वेस्ट आनीक फावटी म्हणटा हांव, म्हणजे कालती मागणी येवन तुमी आमकां आदार करचो। हांगा येवन पळयलें जाल्यार टोटली अरावंड 20 मिटर्स तरी तो कॉलेप्स जावन पडला। आमची मेन प्रॉब्लेम कितें आहा, जेन्ना हो कंपाऊंड वॉल बांदलो तेन्ना तितली पणस ना जावन तो फक्त लॅटरायट स्टोनान बांदलो। सो आतां आमकां एक अपील आसा की ती सकल आहा, खूब सकल आहा, अरावंड 3 मिटर हायट आहा तेका। सो 3 मिटर हायटाचेर जी लॅटरायट वॉल आहा ती उरना कशीच। सो आमकां आतां इवन आमच्या हे मध्यमांतल्यान आमी एक मेसेज दिवपाक सोदता सरकारा कडेन की हे जे आमचे आहा वो आमकां आमी मुद्दम पावोवपाक सोदता, हो आमचो इश्यू सरकारा कडेन। जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तांणी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी तांणी पळोवचें जे आमकां हें बांदून दिवपाक जाता जाल्यार कॉलेप्स जावपाचें। काल सकाळी जेन्ना आमी इस्कॉला येयले तेन्ना सडनली आमी हे चोयली वॉल कॉलेप्स जाली, ती एक्झिस्टींग वॉल, आनी आमी चोयन सारकी सरप्रायज जाली। आनी पयर सांजेर बरो पावस चडलो, सो ते कारणान म्हाका दिसता ही वॉल कॉलेप्स जाली। पूण आनी असो पावस झड जाल्यार हे क्रॅक्स बी डेव्हलप जालो आहाय, तेजेर आमकां इस्कॉला मार बसूं जाता, म्हणून आमची मातशी पारी आसा। गोवा 365 खातीर पारोडेच्यान रमेश नायक रावत। सांगेच्या उगे वाठारात ताण निर्माण जाला। विशय क्रशर क्वारीत चलिल्ल्या ब्लास्टिंगाक लागून जातले लुकसाणेचो। सेगीत जावपी ब्लास्टिंगाक लागून थळाव्यांच्या घरांक धोको निर्माण जाला। जायते जाणांच्या घरांच्या वणटींक वेरो गेल्यात। लोक आनीक धोको पत्करपाक तयार नात, देखून क्रशर आनी ब्लास्टिंगां बेगोबेग बंद करात अशें मागपा खातीर सुमार 200 परस चड लोक तिडक उक्तायत रस्त्यार आयलो। वाठारांत सुमार 500 घरां आसात। लोकांनी कागाळ नोंदयल्या उपरांत शुक्रारा खण खात्याचो उपसंचालक पुलिसांचो फौज फांटो घेवन थंय पावलो आनी ताणें घरां देवळांचें इन्स्पेक्शन केलें। लोकांनी वेऱ्यो गेल्ल्यो वणटी दाखयल्यो। खण खात्याचो अधिकारी रिपोर्ट खंय तो खण संचालका कडेन धाडून दितलो, पूण लोकांक क्रशरी ब्लास्टिंगां नाकात आनी क्रशरी चलिल्ले नाकात।
त्या निमतान सरकार तांचे जमनीचेर सर्वे करता. उपरांत ताच्यो जमिनी वयतल्यो असो भंय दिसपाक लागिल्ल्यान ह्या सर्वेकूय बायलांनी विरोध केलो. आयकात तांचो निश्चेव. तुमका त्रास जाताय कोरीचे त्रास जाताय किती जाता घरा किती जाता आवाज जाता गरिबांनी आम्ही बेश्टीचे पहिले आमकां जातले भाशेन सुट्टांची वंदायना आमच्या घरा पण पण उगे लोकां भायर उडोवपाक आदली मरण काबार जाले आनी दुसरी गांवांत बंद केले किती तुमका तुम्ही आमच्या माय पाय मरण गेला ह्याच गांवांत आमी दुसऱ्याच्या गांवांत गेले नाय आनी आतां आमच्या घर वेचपाची आनी आमी रावपाक आमच्या घर कोणी वेचून जायनाय आमच्या घर दाखयता होटले आमच्या घर आमच्या घर मेडून आधार नाला म्हणटा म्हाका जात मुका ह्या सुट्टांची जायना सगळी बड्या पाय पडून काबार जाला पायच्या हाडल्यान आमी आसाय आमच्या घर वेचपाक कोण वेचून येतले घर मेस्ता सोडून रातचे येयना काय दिसार येय दिसार कात्री जाली मेस्ता मेळा जाल्या दिसार वेगळी कात्री जाली कात्री येयली आनी आमी मागीर मेले कथा येता ते पळय आमी दिसार मेजीन खतरुता बी कात्री जाली आमच्या घर मेस्ता नाका सांभाळची पडटा आनी दुसऱ्या गांवांत गेल्यार घर वेचपाक आमी घेयना वेचपाक आमी ह्याच गांवची इतली वर्स कोण येवना आतां येयले ह्याच गांवची आमच्या आवय बापूय केला आमी हे 1 किलोमीटर घर आहे 1 किलोमीटर आणि त्या सांगता आमच्या घराक काय इफेक्ट ना म्हणून सांगताय हे आमकां कवऱ्यो आमगे शेताक आनी काजू सगळे त्रास करताय आणि गांवां आमगेल्यो कवऱ्यो नाकाय कितली कवऱ्यो टोटल 5 कवऱ्यो आहाय 5 कवऱ्यो आमगे गांवां नाकाय आनी आमकां कोणाकूय नाकाय त्यो कवऱ्यो आतां केन्ना चालू जाल्यो आतां कवऱ्यो आसल्यो बऱ्यो तेंप जालो आसल्यार पूण आतां आमकां त्रास जाताय ऑब्जेक्शन 5 वर्सां जालीं दीत आहाय तेजे 5 वर्सां माय जाली तेंचे दीत आहाय कोपलेना पूण कोण एक्शन घेवना आनी आतां आमी सगळें सारकें हें केलां कोर्टांतल्यान वचपाक केलां सगळ्याक तेका लागून हें सगळें आतां आमी लोकां एटेंड केल्या लोकांक सगळ्यांक सांगलां आमी हे भाशेन सगळें आमगे शेतां भाटां आमकां आहाय तितल्याकूच त्रास जाता ह्यो कवऱ्यो आमकां नाकाय. क्रशर आनी ब्लास्टिंगाक लागून फकत घराच्या वणटीकूच वेऱ्यो गेल्यात वा फकत धुल्ल पाताळ अशें ना. थंय आशिल्ल्या सरकारी पंप हावजाक लेगीत क्रॅक गेल्यात. इतलेंच न्हय तर वाठारांतलो एक पुलूय ह्या प्लास्टिकाच्या खर्चाणेक लागून कोसळ्ळा. तरीकूय सरकार कानामनार घेना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. गांव म्हणजे बरो व्हडलो आहा तो एक हिंदू गांव आसा हिंगा तो सामको 1 किलोमीटर आहा हिंदू आहा तो न्हू इतलो सामको 1 किलोमीटर आहा तांकां चड त्रास जाताय हिंदू आहाय तांकां चड त्रास जाताय आनी आमी मातशी 1 किलोमीटर आहाय आनी पूल पासून तांकां लागून मोडला हो पूल पासून मोडलो तो तांकां ह्या कवरी लागूनच मोडला ब्लास्टिंग करून तांकां लागूनच मोडला हो इतलो बेगीन मरपाक नासलो तो आनी दुसरोय पूल आतां नवे बांदलो मरती तांकां लागूनच मोडलो हो पूल ब्लास्टिंग करून आनी ते गव्हर्मेंट हें आहा पळय ते कितको फुटयले ते पळय वचोन पंपा थिंगा पळय वचोन जाल्यार आनी आमी आतां काजू फोन घालतात आमी टाकी आहाय त्यो पासून आमी फुटले काजू टाकी आहाय त्यो पासून फुटले आमगेल्यो ते म्हणटा आपल्याक कांय जायना म्हणटाय व्हडल्यो व्हडल्यो ब्लास्ट करता सामके धाम 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 करून
बरें क्रॅक पडल्या ब्लास्ट जाता पळय न्हू दमपाचे बीन टायमार बी टायम आसता पूण त्या टायमार जाता की सिल्वर जाता अशें ना पूण खिडक्यांचो बी असो आवाज येता इतले ब्लास्ट जाता की पांय जशे जमनीर ते केले जाल्यार भितरल्यान व्हायब्रेट जाल्ले अशें दिसता ते कितले इल्लीगल म्हाका काय खबर ना तशें पूण क्रॅक पडल्या हें सामकें शुअर टोटल घराक क्रॅक पडल्या टोटल घरा क्रॅक आसा इल्ले वाडत वयले आतां त्या 13 इयर्स जाले हांव रावता आनी आतां पळोवया डेप्युटी मायन्स डायरेक्टर धनंजय कुमारान कितें जाप दिली ती. विलेजेस का कंप्लेन आया था तो डीसी ऑफिस में वो कंप्लेन हम ब्लास्टिंग से रिलेटेड कुछ क्रैक्स हो रहे हैं टेंपल में घर में उसके इंक्वायरी के लिए डीसी ऑफिस में पत्र आया था उसका इधर आया इंस्पेक्शन के लिए आपका ऑफिस हो गया अदालत. हाँ ओके और बाद में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे इसके हाँ डायरेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करेंगे. आपको कैसा लगा सर ये कुछ है इसमें ये तो बताने के बाद होता है हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सब बड़े लोग एनालिसिस करेंगे सब एक्सपर्ट उगे पंचायत क्षेत्रात 4 स्टोन क्वॉरी आसा तातूंत भितर ताका तेकूनच 500 सुमार घरां आसा ती 100 मिटर ते 200 मिटर 300 मिटर अशी आसा आनी ती अनेक वर्सां पासून आसा ती घरां आनी लोकांनी डिमांड आहा त्यो ज्यो क्वॉरी आसा तातूंत ब्लास्टिंग जाता बेकायदेशीर ब्लास्टिंग जाता किडनॅप जाता आनी तेंच्या घराक भितर ते भिता अकस्मात ब्लास्टिंग जातकीर त्यो लागीं आसले कारणान घरांत अनेक घरांचे वेरी पडलेले आसा आनी तांकां अनेक घरां लुकसाण जाल्लें आसा. कांय लोकांची डिमांड आसा की तांची ती शेतभात आसा शेतकरी आहा काजू आसा जावं तांची उदकाची पिवपाची व्हाळां आहा ते सगळ्यां भितर सगळ्यांक तांकां लुकसाण जाता आनी तांच्यांनी ताबडतोब बंद करचें अशी म्हणून एक तक्रार ताणें डेप्युटी मायन डायरेक्टरा भितर कंप्लेंट केली आनी मायन डायरेक्टर पोलीस आनी आज इन्स्पेक्शन केल्या आनी इन्स्पेक्शना भितर तांणी चॅक केलें की वेरी तांकां दिश्टी पडल्यो अनेक घरांनी भितर तांकां अश्यो घरांची वण्टी आसा त्यो फुटलेल्यो. त्याच बरोबर ताणें अनेक पळयलें की क्वॉरी आहा ताचो इन्स्पेक्शन करून पळयलें की तांच्यांनी पळयलें आनी तांणी सांगलां की डेप्युटी डायरेक्टर जो आयिल्लो ताणें सांगलां की आमी जो रिपोर्ट करतले हाजो हे सगळें जे आमी पळयलां ताजो रिपोर्ट करून आमी मायन डायरेक्टराक धाडटले आनी फुडली कारवाई जी आसा ती मायन डायरेक्टर करतले. गोवा 3 प्रौढ सावर्डेकर सांग्या वयल्यान परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. 8 ऑक्टोबराक म्हटल्यार शुक्रार राती कडेन गडगडा सयत घसघशीत पावस पडटलो. 11 आनी 12 तारखेकय कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. राज्यांतले हवामान चडांत चड 33 जाल्यार उणेंत उणें 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. 12 तारखे मेरेन मळबांत काळी कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. हे मजगती गोंयांतल्या कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस झडूं येता. 11 जोगलाय पळोवपाक मेळटली. हे मजगती 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळूं येता. हो वेग वराक 60 किलोमीटर जावं येता. ह्या काळात नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.